राज्यात उटंगराचो पावस पडले उपरांत आता पावसान विसव घेतिल्ल्याचे दिसून येता। फुडले कांय दीस मध्यम गतीचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मजगतीं पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकारां मदीं हुस्को निर्माण जाला। दुसरे वटेन राज्यांतल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो सध्या समाधानकारक आशिल्ल्याचें मुखार आयला। पळयात। फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस पडले उपरांत आता पावसान विसव घेतला। फुडले कांय दीस मध्यम गतीचो पावस झडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मजगतीं पावसाचो नेट पळोवन राज्यांतल्या शेतकारांनी शेत लागवडीक सुरवात केल्ली। मात परतून पावसान दांडी मारिल्ल्यान शेतकारां मदीं हुस्को निर्माण जावपाक लागला। पावस पडलो ना जाल्यार पिकाचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा। 1 जून ते 12 जुलय मेरेन राज्यांत सरासरी 52.5 इंच पावसाची नोंद जाता। मात अंदू ह्या काळात फकत 35.72 इंच पावस पडिल्ल्याचें कळटा। आतां मेरेन पडिल्लो पावस: म्हापसा 29.59 इंच, पेडणे 32.25 इंच, पणजे 25.77 इंच, पोरणे गोवा 31.17 इंच, सांखळे 35.37 इंच, वाळपय 38.36 इंच, फोंड्या 37.34 इंच, धारबांदोड्या 43.55 इंच, काणकोण 49.76 इंच, दाबोळे 29.75 इंच, मडगांव 39.58 इंच, मुरगांव 30.29 इंच, केपें 36.92 इंच, सांगे 40.61 इंच। दुसरे वटेन राज्यांतल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो समाधानकारक आशिल्ल्याचें दिसून येता। साळावले धरणांत 48%, तिळारी धरणांत 54%, हणजूण धरणांत 24%, आमठाणे धरणांत 67%, पंचवाडी 40%, गावणे 73% जाल्यार चापोली धरणांत 55% उदकाचो सांठो आशिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।